तेन्ना आमी काय ना जायतो ग्रामसभा पयलीं जाल्यो थोडे शिस्ते तांकां स्पेशल ग्रामसभा घेयात काय हरकत ना तेन्ना बाबांच्या मागल्या कितें म्हणून डिस्कशन करता आमी फाउंडेशनाक घेवना पूण आतां ह्या लोकांक तुमी कितें आयलें तेन्ना तुमी प्रपोजल हें ह्या पंचायती मार्फत त्या डिपार्टमेंटाक वता शुअर माझी तेन्ना पळोवन आमचो ऑफिशल आयल्या सगळीं गांवां The Gram Sabha of Lori Border Village Panchayat rejects the proposal to construct a film city in Lori village and also rejects the proposal to grant lands belonging to the Komudas of Lori to Entertainment Society of Goa for the purpose of establishing film city or for any other purpose. मुख्य purpose आम्ही Komudas land हे जोमेन दिवची नाव film city कोणी आणि दुसऱ्या प्रोजेक्टात. The Lole Village Panchayat shall immediately issue letters. This is for the Panchayat. The Lole Village Panchayat shall immediately issue letters to the Komudas of Lole and Entertainment Society of Goa, the Chief Minister of Goa, the Administrator of Constituency, the Administrator of Komudas South Zone, the Environment Minister of Goa, and the MLA of Kanapana constituency, enclosing this resolution, requesting for compliance by immediately dropping the proposal to establish a film city at Lole village and asking for all information. आणि हे आमचे ऑब्जेक्शन आम्ही जे ऑब्जेक्शन केला ते ऑब्जेक्शन द्यायचे आणि आमची किती इंटेन्शन आहे ते रेझोल्यूशन मध्ये पाहू. The Lole village panchayat shall take all steps necessary to construct a plywood. Lole village panchayat shall take all steps necessary to conserve the plywood of Lole village and prevent the grant of Komudas land for the purpose of the film city or any other purposes that are not traditional. जे traditional ना त्या बाबतीत हे पटार म्हणजे आमचे Komudas land आहे तुमचे. That are not traditional uses of the village communities and shall take the fight against the film city proposal and for the conservation of the plateaus up to the highest roots in the country. So he Komudas village panchayatची responsibility are as per section 23(1) to schedule 1 to protect this land. Based on that, we have taken the resolution. So here resolution I मांडला. कोण second करता? and second करता. Yes. And then we are all together. So here आपल्याला resolution. कोण second करता ते कोणा? सगळ्यात सेम नाईक कोणाने तर लोकच आहे आणि आपले नाव घेऊचे ना ते माहिती आहे तर माझा अकॉर्डिंग लोकच आहे तर अदरवाइज वी विल बी ऑल फॉर गुड
कोण कोण सांगपाना ना ना रेजोल्युशन आता ह्या एक सगळे गोंयकारांक आमी आयज लोलये पंचायतीच्या ग्रामसभेक आयिल्ले एज अ RG मेंबर हांव एक सेम आसा आनी हांगा आयज खुबशे बरे टॉपीक आमी आज डिस्कस केल्ले. मेन टॉपीक आसलो की फिल्म सिटी. आज गोंयभर तितली बोवाळ जाता आनी तुमकां खबर आहा आमचे लोकल MLA आनी स्पिकर आहा ते म्हणटात हांगा फिल्म सिटी ऑलमोस्ट लोकांचो सपोर्ट आसा, जावं पंचायतीचो सपोर्ट आसा, न्यूज पेपराचेर आमी आयकोपा येता आनी 20,000 नोकऱ्यो येतल्यो म्हणून. सो आज एक मोठ्या संख्येन आज ऑलमोस्ट 400 लोक आयज ग्रामसभे येयले आनी त्या ग्रामसभेक लोकांनी एक अनोनिमसली कोणी सपोज करना एक रेजोल्युशन घेतलें की हांगा ह्या लोलयेचे पठार आसात जे आमचे भगवती पठार जावं ह्या वटेन वयर माड्डेतळा जावं आनी दुसरे खंयचे सेंद्रीय न्ही हय. सो ह्या पठाराचेर खंयचेच अशे व्हडले प्रोजेक्ट येवची न्ही. ही जागा कम्युनिटी जातीची अंडर आसा आनी एज पर सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट काटजू आसा आमचो सुप्रीम कोर्ट जज तेणी तेज्या एजेंडर तेणी एक हें पास केला अमेंडमेंट. तितून सांगला की
ग्रामसभे अंडर येता, कोमुनिदाद जागा ही ग्रामसभेच्या अंडर येता आणि ग्रामसभा लोकांनी ती सांबाळून दवरपाची आपल्या जे ट्रेडिशनल यूज आसा जावं फाल्यां एक हावजींग लोकलांक ती समज घरांक फाल्यां जागा ना आज कितें जातलें ते सी लेवल वाडटा आयज उदक वयर येता दर्यो वयर येता आनी फाल्यां अशें सुनामी जावं अशें कितें नॅचरल कॅलॅमिटी जाली की आमचे जे सकयल लो लेवल एरियेचेर वता तांकां वयर शिफ्ट जावचें पडटा फ्युचर जनरेशनाक सो त्या खातीर जागा सांबाळून दवरची आनी एक एंटरटेन सोसायटी ऑफ गोवा एक प्रायवेट बॉडी आसा अंडर गव्हर्मेंट पूण ती बॉडी आयज एक पठार रस्तो काडून सगलो एक प्रायवेट पार्टीच्या हातीन दिवपाक सोदता आनी ती प्रायवेट पार्टी फाल्यां हो पठार फिल्म सिटीच्या नांवान डेवलप करपाक वयर प्लॅट्यू सगळो तो रोड बी करून डेवलप करून मागीर एक थोडो प्रोजेक्ट स्टार्ट करून म्हणटले फिल्म सिटी हांगा कांय हें जायना सक्सेस ना आनी म्हणटले रेजिडेन्शियल प्रोजेक्ट जावं एक हॉटेलाचो प्रोजेक्ट हाडपाक तेंचो असो प्लॅन आसतलो सो हें जावपाक न्ही म्हळ्यार लोकांनी तेजे एक अनॅनियसली ऑब्जेक्ट केला जो आमचो जो लोकल MLA आमदार श्री रमेश